फुडल्या कांय दिसांनी गोवा डेअरीचे दुधाचो प्रेस वाडटलो म्हूण ठरला. डेअरीचो चेअरमॅन माधव सहकारी प्रुडंटा कडेन उलयलो. तो सांगता त्या प्रमाण बाकीच्या दुधाच्या प्रेसा परस गोवा डेअरीचो प्रेस खंय उणें आसतलो. आपल्या आड आशिल्ल्या आरोपांक कांयच अर्थ ना. कोणाक चवकशी करपाक जाय तांणी करची म्हूण सहकारीन आव्हान दिलां. चेअरमॅनाचें इलेक्शन म्हयन्याभरांत जावपाचें आसा. आमची इलेक्शनां आमी कांय तेका फाटीं सुरू ना. जशें जशें गव्हर्मेंटाच्या कायद्यानुसार ज्यो ज्यो बाबी करपाक जाय त्यो आमी हें फॉर्म करपा पासून वोटर्स लिस्ट तयार करपा पासून इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेअर करी पर्यंत सगळें आमी गव्हर्मेंटाक हें दिलें, पाठबळ दिलें. जेन्ना वोटर लिस्टांतल्यान वगळपाक कारण कितें नेमकें? कोण जाणां हांव खंय डिस्क्वॉलिफायड आशिल्लो म्हूण घातलें, पूण ती गव्हर्मेंटान जी आमचेर फाल्स केस घातली ती गव्हर्मेंटा फाटीं घेवची लागली. हे फावट हांवें स्ट्रिक्टली ज्यो कितें भानगडी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो RTI सकयल कॉपीज घेवन हांवें तेंचेर ऑब्जेक्शनां फायल केली. आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन तें आतां म्हाज्या मतान आजून केस फायल काय करूं ना तेणी. तांकां 4 आठवड्याची मुदत दिल्या. आनी फक्त कोर्टान इतकें कितें केलां की इलेक्शन चेअरमॅनाचें इलेक्शन आसा तें 4 वीक फुडें दवरलां. कोर्टाचें म्हाजें म्हणजे 7 ते 12 वर्सां हांव कोर्टाचो चेअरमॅन कंटिन्युअस आशिल्लो. त्या वेळचे 2 एन्क्वायरी केल्यो त्या गव्हर्मेंटान, कांयच मेळूंक ना. त्याच्या नंतर पयर हांगसरची तरी लफडी जाता म्हणजे आतां पेपरार ते उलयता तेची एन्क्वायरी गव्हर्मेंटान केली. आनी म्हाजें आव्हान आसा आनी कोर्टांत वतातूच तें न्हू, कोर्टांतल्यानच डायरेक्टीव घेवची आनी आमची एन्क्वायरी करची. सगळें कितें दूध का दूध पानी का पानी जातलें न्हू. जर इतल्यो हें तांकां दिसता इतल्यो लफडी जाल्या हें जाल्या म्हणून. त्याच बरोबर आमचे सगळे पेपर्स ओपन आसा. हांव तुमकां सुद्दां पेपर दाखोवपाक तयार आसा. पासून 2 अशें काही स्टेटींनी 6 रुपया, काही स्टेटींनी 4 रुपया. अमूल आमचेर अवलंबून आशिल्लो. अमुलान आतां वाडोवन परत कालच्यान रेट वाडयलो. ताका लागून जालां कितें की खावडीचे जे रॉ मटेरियल्स आसा जशें मको आसा, पेंड आसा, हेंचे दर सादारण 2 ते 3 रुपया पर किलो वाडल्या फाटले 2 म्हयन्यांत. ताका लागून आमचे पेंडीचे ज्या कारखान्याचेर आमकां लॉस जातालो तो लॉस आमचो ट्रिपल जाला. आनी अशें आमी कंटिन्यू करूं शकचे ना न्हू. कित्याक ही डेरी जर उरली जाल्यार आमी एक रिजनेबल दर शेतकऱ्यांक दिवंक शकतले, बरी खावड दिवंक शकतले. ह्या खातीर दुधाचो दर वाडोवप बोर्डा फुडें आसाच. आनी जेन्ना अटळ जातलें तेन्ना आमी दरवाड करतले. ती आजय जावं शकता, फाल्यांय जावं शकता. कित्याक फक्त फायनान्शियली आमचें वर्कींग जाताच, केन्नाय जावं शकता. तुमकां त्या बद्दल आमी इन्फॉर्मूय करतले. दुधाचे दर वाडयतना निश्चितपणान भायले जे संघांक दूध विकतात तांचे पेक्षा आमी रिजनेबली कमी आसतले. 1 रुपया 2 रुपया कमी आसतले. बायलांनी तांच्या आड जावपी अत्याचारां आड आवाज काडूंक जाय. लज धरिनासतना फुडें येवन पुलीस कंप्लेन करची म्हूण गोंयचो DGP मुक्तेश चंदर उलयला. बायलांचो साथ अड्रेस अनअड्रेस्ड वुमन्स इश्यूज ह्या महिला दिनाच्या कार्यावळीक DGP उलयतालो. चुप नहीं रहना चाहिए. सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग शर्म के मारे या किसी और वजह से परिवार में बताते नहीं हैं और अपने आपस में ही उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसके परिणाम कई बार बहुत गंभीर होते हैं और जो भी लड़का या व्यक्ति आपको तंग कर रहा है उसका हौसला बढ़ता जाता है. तो ऐसे में तुरंत अपने टीचर को, अपने माँ बाप को या अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये आदमी मुझे तंग करता है और वो तुरंत उसकी सूचना फिर पुलिस तक दी जाए. हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपकी अगर कोई माइनर बालिका है तो उसका नाम आए बिना ही उस आदमी को ठीक किया जाए. अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर म्हणजे काय? म्हणजे तिथे एक स्पीच थेरपिस्ट असते, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट असते, फिजिओथेरपिस्ट असते आणि सायकोलॉजिस्ट असते. कारण असे जे पालक असतात मतिमंद मुलांचे किंवा डिसेबल्ड मुलांचे, फिजिकली डिसेबल्ड, ब्लाइंड असतील, हिअरिंग इम्पेअर्ड असतील, अशा मुलांचे आई वडील खूप थकलेले असतात, मेंटली खूप डिस्ट्रेस्ड असतात. त्यांच्यावर खूप स्ट्रेस असतो कारण त्यांना हे कसं या मुलाला वाढवायचं ह्याची कल्पना नसते. त्याच्यासाठी क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टची गरज असते. TJSB बँकेन महिला दिना निमतान पुडंटात येवन पुडंटाच्या बायला स्टाफांक महिला दिनाची परबी दिली.
बायलो टीव्ही रिपेअर्सातूय फाटीं नात. म्हापशेच्या जयसिंता फर्नांडिसाचेर हो रिपोर्ट. हांव हें काम रिपेर करता एक 10 वर्सां जालीं. टीव्ही जावं होम थिएटर्स आनी रिपेरींग करता. जावं हेंच म्हजे भाशेन जायत्या बायलांनी फुडें सरचें आनी आपलें हें काम करचें. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. कुठ्ठाळच्या नुस्तेकारांचे प्रस्न तशे कुसतात. मार्केट अजून जाग्यार पडना. सध्या जे सुवातेर नुस्तेकार धंदो करतात थंय भाड्याचो प्रस्न उप्रासला. भाडें वाडोवन दिलें ना जाल्यार खंय सुवात खाली करपाची पडटली. नुस्तें विकतात थंय कोयराचो प्रस्न. नुस्त्याचें उदक वचपाक सारकी वाटना. नुस्तेकारांनी प्रस्न अलिनाच्या कानार घाला. कुठ्ठाळेचे हे नवे मार्केट बांदप चल्ला. मात सद्याक नुस्तें विकतात थंयच्या तात्पुरत्या सुवातीचे कांयच धड ना. होडी न्हू हिंगसान ती होडी थिंग आहा ती आखी होडी थिंग पळयल्या आनी आख्खें येवन बसता हिंगा आनी सगळी घाण जावन आमोर जाले म्हणटच 5 दिसां लेगून तो आनी आख्खे आंग किमसान हिंग बसता. रावन जाणा 1 मिनट बस नुस्तें हाडून उदक तें जेलांक घालून दवरताय. हिंगा राती कोण ना कोण चोरून घेवन वयताय. इसवण दवरलेली इसवण वताय. कुल्ली दवरल्यो वर मोठ नुस्त्यां दिल्ल्यान सगळें उबोन वताय. शहरान आमच्या मार्केटा जाग्यार आमकां आल्याय आनी हुंयच गाना काय आमकां हिंग रावंक जायना आनी हो कचरो आमकां हिंग उडोयनाक म्हूण सांगिला. हिंग वास येता म्हूण सांगिला म्हणटर आमकां आनी लुगार ना आनी उपाय ना. तो उपाय तुमच्या हातीन दिताय. ओले ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. ह्या 3 वर्सां जालें हिंग कुसोन आहा. हे गाणी रावपा जाय आनी होड बी चोय इथे कितली पाट सांगले होड निगूत कोराय म्हणून होड निगूत कोण नाही. पंच म्हणटा सुवात खाली करची पडल्यार मार्केटा कुशीक खंय तरी वेवस्था करतले. कोयराचेर उपाय करचो पडटलो. पण 9,000 आमात फारीक कोताय. 6,000 आहलो ते 9,000 केला. पण मॅडमी आमी रिक्वेस्ट केला फादराक तूं उलोय आनी ते रेंटा लागून रावताय जाल्यार चोय म्हण. आनी जरी तर तेंगे हुंयच्यानूय तर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी पोत्ते सरपंचाक मिटींग घेवन बाजारा सायडीन ती म्हणटाय लुगार आहा म्हणटाय ते लुगारार आमी हाडपा आमची जाता तितू भाशेन अरेंजमेंट करतले. ते सरपंच म्हणटात ते ओलो कचरो उखलनात. GSIDCन जेटी मागीर पयलीं मार्केट करचे. ड्राय प्लास्टिका ते कलेक्शन करता नॉट वेट. आमी वेट हे छोय ना थिंग उदक वयता म्हळ्यार आतां हे फिशींग जेटी न्हू फिशींग जेटी GIDC करता म्हणटा. हांव म्हणटा पयलो आमगे GIDC हो प्रोजेक्ट करची न्ही. पयलो आमगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतली मागीर हो प्रोजेक्ट घे. पंचायतीन ओलो कोयरोय उखलचो. आचारसंहिता सोंपताच मार्केटाच्या कामाक नेट येतलो म्हूण आलिना म्हणटा. Especially wet garbage. It is the responsibility of the local authority to keep the market area clean. There were a lot of problems with respect to the contractor. I think the contractor is now terminated. So the new contractor will probably take over once the election code of conduct is lifted. The confraria is asking for a hike in the rent. So on that issue, we will discuss with the father and the confraria members and see what we can do to solve their problem. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊ एक ब्रेक.